आयज ह्या सरकारान बरे काम करपी ऑफिसर नाका, प्रामाणिकपणान जे काम कोण करता ते ऑफिसर नाका। कितलेशे क्रोज ड्यूज आहा म्हणून गव्हर्नमेंटाक दिवपाचे ते, कोण काम करता तांकां काम सुद्धा करपाक दिनात। हे मिनिस्टरांचे कोण आयकता तांकां एक्सटेन्शनां आणि जो कोण प्रामाणिकपणान आपले काम करता, सो बरे काम करता ताका ट्रान्सफर कित्याक? हॅलो फ्रेंड्स, शंकर पळोवची आमच्या गोंया खातीर आमी हालीं पळयले इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट खूपच चर्चेन आसलेले कित्याक तर इलेक्ट्रिसिटी पोल्साचे जे केबल लोंबकळटाले तेचेर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर काशीनाथ शेटयेन एक्शन घेवपाक चालू केली आणि एक्शन घेवपाक चालू करून तेणे खूपशे जे केबल्स आहा ते काडपाक लायले आणि मागीर कोण तरी कोर्टान गेलो आणि तेच्या उपरांत मागीर कोर्टानसून मातसो वेळ तांकां रिलीफ मेळ्ळी आणि तेच्या उपरांत टायम दिवन तांकां ते केबल्स काडपाक लायले। आता काल आयकोंक येयला की बाब काशीनाथ शेटयेक एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर म्हणून जे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान आहा तांकां ते ड्युटी पासून रिलीव्ह केल्या म्हणून, म्हणजे केबल काडपाचे जे तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्लेली तेतून तांकां रिलीव्ह केल्या आणि दुसरे इंजिनियर्स आहा तांकां ते दिल्लेले आसा म्हणून। हांव कितें म्हणटा, जेन्ना गव्हर्नमेंट एक ऑफिसर प्रामाणिकपणान आपले काम करता जाल्यार तांकां करून दिया मरे, ना डिपार्टमेंटां सुदारतली कशी? आयज काशीनाथ शेटये बाब म्हणटा की कितलेशे क्रोज ड्यूज आहा म्हणून गव्हर्नमेंटाक दिवपाचे ते, जाल्यार म्हाका एक सांग कितें चूक केले तेणी जे तुमी ताका ते ड्युटीसून रिलीव्ह केलो? आयज आमी पळयता की तुमी रिटायर जाल्ल्या लोकांक एक्सटेन्शनां दीत आसा। WRD चीफ इंजिनियर एक्सटेन्शनाचेर आसा बदामी, प्रिन्सिपल चीफ इंजिनियर PWD एक्सटेन्शनाचेर आसा, तेच्या उपरांत आमचो TCP चीफ टाउन प्लॅनर एक्सटेन्शनाचेर आसा, अशे कितलेशे लोक एक्सटेन्शनाचेर आसा। म्हणजे एक्सटेन्शनां तांकां दिवन फाटल्यान जे प्रमोशनान आसात न्हू तेंच्यांनी तेच खुर्चेचेर रिटायर जावपाचे, म्हणजे तेंच्या वांगडा तो अन्याय कित्याक? दॅट मीन्स आयज खंय ना खंय तरी गोंयचे सरकार आपल्या एम्प्लॉयजांचेर अन्याय करता। ते जेन्ना प्रामाणिकपणान ड्युटी करपाक सोदता त्या टायमाचेर तांकां ती ड्युटी करपाक दिना आणि हेका जबाबदार मिनिस्टर आसा। हे मिनिस्टरांचे कोण आयकता तांकां एक्सटेन्शनां आणि जो कोण प्रामाणिकपणान आपले काम करता कितें ताका मागीर डिमोशनां अशें म्हणूंक शकता आमी। आता म्हाका एक सांग, चीफ इंजिनियर एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर काशीनाथ शेटये कितें जे काम करतालो ते चुकीचे आसलेले न्हू, सस्पेंड करा आसलो मरे ताका सस्पेंड करा मरे चुकीचे करतालो जाल्यार। आयज जेन्ना खंयचो गव्हर्नमेंट ऑफिसर बाब प्रितेश चीफ ऑफिसर मुर्मुगांव म्युनिसिपल काउन्सिल तेका तुम्ही ट्रान्सफर मारलो फाटी, सगळो लोक म्हणटा डिपार्टमेंट म्हणटा तो बरे काम करतालो म्हणून, सो बरे काम करता ताका ट्रान्सफर कित्याक? आयज ह्या सरकारान बरे काम करपी ऑफिसर नाका, प्रामाणिकपणान जे काम कोण करता ते ऑफिसर नाका कितें? अशी अंधाधुंदी करपाक जाय? वास्को जेन्ना ते केबल्स रस्त्याचे लोंबकळटाले तेन्ना लोकांनी कंप्लेनी केल्लेले आणि वास्कोच्या आमदारान स्वता इनिशिएटिव्ह घेवन ते कट करपाक लायलेले, कित्याक लोक एक्सिडेंट जावन पडटाले, घुस्फोटान पडटाले। जेन्ना तू केबल लायटीच्या खांब्यांचेर केबल घालता तेन्ना तुजी ती रिस्पॉन्सिबिलिटी जाता ते व्यवस्थित आसपाक जाय म्हणून, लोंबकळून जमनीचेर सैरा वैरा खंय पडोंक जायना कितें? सो आयज जेन्ना खंयचो ऑफिसर तेचेर जेन्ना एक्शन घेता, सरकारान ताका साथ दिवचो म्हणून आयज आमचे एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर काशीनाथ शेटये बाबाक ते ड्युटीसून रिलीव्ह केला तेंच्यांनी। म्हाका खबर ना सारखे केले काय चुकीचे केले ते, पूण म्हाज्या नदरेन जाल्यार गोंय सरकार सगळ्या स्तराचेर आपल्या गव्हर्नमेंट ऑफिसरांक सुद्धा न्याय दिवपाक फेल जाल्लेले आसा। फाटी आम्ही पळयलो राया नायक PI जो पुलीस स्पोर्ट्स सेलान आसलेलो आणि ज्यांनी कितलेशे टुर्नामेंट्स ह्या डिपार्टमेंटाक जिखोवन दिले, ते जिखान आसलेले आणि एक लेवलाचेर हाडले त्यांनी तांकां, नॅशनल लेवलाचेर पावयले तांकां, क्रिकेट फुटबॉल कबड्डी म्हण नाका कितें, तेका सुद्धा ट्रान्सफर काडलो, हेडूसून तेवटेन मारलो। कित्याक तर खंयचे तरी ते लो लेवल ऑफिसर्स आहा न्हू कितें, तांकां तो सपोर्ट करिना म्हणून, तेंची एज जाल्ल्या कारणान तांकां भायर बसयले म्हणून तेंच्यांनी चीफ मिनिस्टराक सांगून कितें तरी हे करून ताका खंय काडपाक लायलो अशें आयकोंक येता, न्यूजार पळयलेले आमी। सो कितें चल्ला? अरे जे कोण काम करता ते ऑफिसर जाय, आमकां जाय, गरज आसा। म्हाज्या हिसपान जाल्यार पॉवर मिनिस्टर आनी चीफ मिनिस्टरान तेचेर दखल घेवपाक जाय, अती जाली ही आता। कोण काम करता तांकां काम सुद्धा करपाक दिनात। देव बरें करूं।